नमस्कार भुरग्यांनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार। या व्हिडिओन आम्ही कोंकणीचो मॉडेल पेपर पळयतली। तर सुरू करूया, तर स्टार्ट करूया। सकयल दिल्ल्या पर्यायातलो अचूक पर्याय वेचून बरयात। पहिलो, आर्ट्साक जाय जाल्यार घे ॲडमिशन। हे वाक्य कोणे कोणाक म्हटला? अ. निवेदकाक म्हणले। आ. काकान निवेदकाक म्हणले। इ. भयणीन निवेदकाक म्हणले। इ. जुआनान निवेदकाक म्हणले। बरोबर जाप आसा, काकान निवेदकाक म्हणले। दुसरो प्रश्न, सारके काढला मरे बिल। अ. केशव मामान दिगूक म्हणले। आ. सीतारामान दिगूक म्हणले। इ. मानायान दिगूक म्हणले। इ. भिकून दिगूक म्हणले। हे वाक्य अ. केशव मामान दिगूक म्हणले। तिसरो प्रश्न, रोझारियो आताव खयच्या टीमीचो खेळगडो आशिल्लो? अ. इंडिया पिंक। आ. इंडिया ऑरेंज। इ. इंडिया ग्रीन। इ. इंडिया ब्लू। आणि याचे बरोबर उत्तर आसा अ. इंडिया पिंक। चौथो प्रश्न, डोंगराच्या माथ्यार बसून डॅश हासता। अ. पावशी वारे। आ. कवी। इ. इंद्रधनुस। इ. सूर्य। डोंगराच्या माथ्यार बसून इंद्रधनुस हासता। पाचवो प्रश्न, राष्ट्रप्रेमी कोणाक नमन करतात? अ. क्रांतीवीराक। आ. हिमालयाक। इ. फामाद न्हंयेक। इ. भारतीय नागरिक। राष्ट्रप्रेमी क्रांतीवीराक नमन करतात। लोहियान गोंयकाराक डॅश उरो मारलो। अ. एकवटाचो। आ. अखंड क्रांतीचो। इ. गोंय मुक्तीचो। इ. शांतीचो। लोहियान गोंयकाराक एकवटाचो उरो मारलो। सातवो प्रश्न, जून क्रांती दिसाचो इतिहास तरणाट्यांनी कित्याक बाळगूचो? अ. कारण ह्या दिसा गोंय मुक्त जाल्ले। आ. कारण ह्या दिसा अखंड क्रांत जल्मली। इ. कारण ह्या दिसा गोंयकारांनी शांततायेचो मार्ग आपणायलो। इ. गोंयांत निमणी समाजवादी चळवळ घडिल्ली। तेचे बरोबर जाप आसा आ. कारण ह्या दिसा अखंड क्रांत जल्मली। आठवो प्रश्न, महात्माजीन खयचो मार्ग आपणायलो? अ. अहिंसक। आ. चळवळीचो मार्ग। इ. अहिंसक मार्ग। इ. स्फूर्तीचो मार्ग। महात्माजीन अहिंसकाचो मार्ग आपणायलो। नववो प्रश्न, पंडित शेतात भांगर पाडे कितें करूंक लागले? अ. चरपाक लागले। आ. शिंगान माती कोळूंक लागले। इ. रवत करूंक लागले। इ. हिंडात भोवूंक गेले। हेचे बरोबर जाप आसा शिंगान माती कोळूंक लागले। धावो प्रश्न, उकापर दिल्ल्या स्वर आणि व्यंजनाचो योग्य क्रम लावन अर्थपूर्ण उत्तर बरयात। अ. रपकाऊ। आ. काडपर। इ. उपकार। इ. पकारूर। तेचे जाप आसा उपकार। 11वो प्रश्न, सैलक दिल्ल्या व्यंजनाचो योग्य क्रम लावन अर्थपूर्ण उत्तर बरयात। अ. कैलस। आ. सकयल। इ. लकैस। इ. सकयल। आणि याचे बरोबर जाप आसा सकयल। आ आणि आ दोनूय जाऊ शकता हितून। 12वो प्रश्न, 15 हो आकडो अक्षरात बरयात। अ. 1-5। आ. 10-5। इ. 5-10। इ. 15। आणि याचे बरोबर जाप आसा इ. 15। 13वो प्रश्न, काळोख ह्या उतराचे उरफाट्या अर्थाचे उत्तर बरयात। अ. उजवाड। आ. रात। इ. वोत। इ. सकाळ। काळोख हेचे उरफाटाचे अर्थ आसा उजवाड। 14वो प्रश्न, आवैस खूप मस्तो भुरगो हो। पिसो ह्या उतराचे उरफाट्या अर्थाचे उत्तर बरयात। अ. शाणो। आ. बरो। इ. वायट। इ. सकाळ। आणि याचे उरफाटे उत्तर आसा शाणो। 15वो प्रश्न, आवय हाचे पुरुषलिंग बरयात। अ. पूत। आ. बापूय। इ. भाव। इ. हुशार। आणि हेचे आवयाचे पुरुषलिंग आसा बापूय। 16वो प्रश्न, नोटी हाचे एकवचनी उत्तर बरयात। अ. नोट्यो। आ. नोट। इ. नटी। इ. नोटी। आणि नोटी हेचो एकवचनी आसा नोट। 17वो प्रश्न, सणा परबो निमतान गोड पक्वान्ना करतात। वाक्यातले विशेषण वळखून बरयात। अ. परबो। आ. गोड। इ. पक्वान्ना। इ. करतात।
आणि ह्याचे बरोबर विशेषण आसा हांगा या ओळीन विशेषण आसा आ गोड. 18वो प्रश्न विदूषक रंगीत कपडे घालतात वाक्यातले क्रियापद वळखून बरयात. अ घालतात आ रंगीत, ई विदूषक, ई कपडे घालतात हे क्रियापद आसा. 19वा प्रश्न अ गुड नेबर ऑलवेज हेल्प्स या वाक्याचे अचूक कोंकणी अणकार बरयात. अ बरो शेजारी आदार करिना, आ बरो शेजारी आदार करपाचे नाटक करता, ई तो एक बरोच शेजारी, ई बरो शेजारी सदांच आदार करता. याचे बरोबर वाक्य आसा बरो शेजारी सदांच आदार करता. 20वो प्रश्न आय लव्ह रीडिंग बुक्स या वाक्याचे अचूक कोंकणी अणकार बरयात. अ म्हाका दिसाळे वाचपाक आवडटा, आ हांव दिसाळे वाचता, ई म्हाका पुस्तकां वाचपाक आवडटा, ई म्हाका पुस्तकां आवडनात. आणि याचे बरोबर कोंकणी अणकार आसा ई म्हाका पुस्तकां वाचपाक आवडटा. अ सकयल दिल्ल्या खंयच्याय 2 प्रश्नांच्यो जाप 8 ते 10 उत्तरांनी बरयात. पहिलो प्रश्न केशव मामाले दोग मानाय काम कित्याक सोडून गेल्ल्या आसतले. ह्याचे जाप पळोवया. केशव मामाल्या तिडगी स्वभावाक लागून दोगूय मानाय काम सोडून गेले आसतले. दुसरो प्रश्न निवेदक आपणाल्या आई कित्याक मानता आसतलो अशें तुमकां दिसता. निवेदकाची आवय समजून घेवपी. निवेदक आपणाल्या आई कडल्यान जितले शिकला तितले खंयच्याच शाळे कॉलेजात शिकलो ना. तिसरो प्रश्न केशव मामाली दिगू कडेन कशी वागणूक आशिल्ली. जाप केशव मामा दिगूक बेश्टोच तापयतालो, तो ताचे कडेन प्रेमळ वागिनाशिल्लो. केशव मामाचो स्वभाव सुवार्थी आसलो. सकयल दिल्ल्या खंयच्या 3 प्रश्नांचो जापो 20 ते 25, 20 to 25 उत्तरांनी बरयात. 1. ब्रह्मानंद परत एकदा मैदानाचेर कित्याक देवलो आसतलो ते बरयात. ब्रह्मानंदाक भारत देशाच्या पंगडात खेळटलो काय ना हाची जाप विचारली. या 2 महत्वाच्या घडणुकांक लागून ब्रह्मानंदान परत फुटबॉल खेळपाचो निर्णय घेतलो. दुसरो प्रश्न आवयचो खंयच्यो 2 गजाली निवेदकाच्या मनात घोटेर करून रावल्यात. निवेदकाच्या घडपांत निवेदकाचे आईचो खूब महत्वाचो वांटो आसलो. तिणें सांगिल्ल्या काणयांतल्यान ताका वाचनाची गोडी लागली आनी वाचिल्लें केन्नाच विसरप ना हें शिकलो. आई कडल्यान जितलें शिकलो तितलें खंयच्याच शाळे कॉलेजात शिकलो ना ह्योच गजाली निवेदकाच्या मनात घोटेर करून रावल्यात. तिसरो प्रश्न दिगूच्या स्वभावाविशीं वर्णन करात. तिसऱ्या प्रश्नाचो जाप दिगू स्वभावान गुणी भुरगो आशिल्लो. तो आवयचे सांगिल्लें आयकतालो. ताका परती जाप दिवपाक जमनासली. ताका आपल्या इश्टां वांगडा रावपाक आवडटालें. तो हट्टाक पेटनाशिल्लो. आपली गरीब परिस्थिती आसा हाची ताका जाण विकाय आशिल्ली. ब्रह्मानंदाच्या पुराय अणभवावयल्यान आमकां कितें शिकपाक मेळटा. ह्याचे जाप ब्रह्मानंदाच्या पुराय अणभवावयल्यान आमकां हें शिकपाक मेळटा आमी जिवितांत येवपी संकटाक तोंड दिवपाक जाय. नेमान आशावदी रावन काम केल्यार जैत मेळटाच. प्रश्न तिसरो सकयल दिल्ल्या खंयच्याय 3 प्रश्नांचो जाप 8 ते 10 उत्तरांनी बरयात. पहिलो प्रश्न श्रावण म्हयन्याचे खाशेलेपणां सांगात. ह्याचो जाप श्रावण म्हयन्यांत पुराय सैम सोबून दिसता. श्रावण म्हयन्यांत खुबशे सण मनयतात देखीक नागपंचम सुता, पुनव, अष्टम श्रावण म्हयन्यांत आयतार पुजतात. दुसरो प्रश्न हिमालय भारताचो मुकुट अशें कित्याक म्हणला. जाप हिमालय भारताची उंच देगशी म्हणू हिमालय भारताचो मुकुट अशें म्हणला. तिसरो प्रश्न लोहिया गोंयांत आयल्या उपरांत कितें घडलें.
तिसऱ्या प्रश्नाचो जाप. लोहिया गोंयांत आयल्या उपरांत ताणें गोंयकारांमदीं अखंड क्रांती ज्योत पेटयली आनी 18 जूनाक क्रांत घडयली. चवथो प्रश्न. कुपापत्रांत लिपून कोण हांसता? जाप. कुपापत्रांत लिपून इंद्रधनुस हांसता. चवथो प्रश्न. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं नामां वळखून तेचो तरा बरयात. पयलो प्रश्न. आमी सदांच दिसाळें वाचूंक जाय. दिसाळें हें जात नाम आसा. दुसरो. हांव माळ तयार करतां. माळ आसा तो रास नाम आसा. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतले सर्व नाम वळखून बरयात. पयलो प्रश्न. शाळेंत आमकां समाजसेवेचें शिक्षण मेळटा. हेतून सर्वनाम आसा आमकां. सकयल दिल्ल्या खंयच्याय एका वाक्याचो काळ वळखून बरयात. पयलो. ताका बॅडमिंटन खेळ खूब आवडटालो. भूतकाळ. आवडटालो भूतकाळ येतलो. दुसरो प्रश्न. हांव खूब शिकतलों. पांचवो प्रश्न. सकयल दिल्लो अर्दकुटो संवाद तुमच्या उतरांनी पुराय करून बरयात. बाबलो. अरे रामग्या, चल पावणी जाली. चायेक घोट पिवया आनी नाटकाक या. बेगीन चल, जागो मेळचो ना. रामगो. हय चल, चल बेगीन या. नाटकाक जागो पळोवया बसपाक. बाबलो. आवयस, नाटकाक लोकांची भरपूर खेट मरे, बसपाक जागोय दिसना. रामगो. तो पळय थंय सोप्या कडेन जागो आसा बसपाक. बाबलो. बरो पळयलो मरे तुवें जागो. चल थंयच सोप्या कडेन बसुया. नांदीक सुरवात जाल्या यो चल. रामगो. नाटक पळोवन मजा आयली. गांवच्या जात्रेक खूबच मजा येता. बाबलो. खऱ्यानीच सारकें तुजें. गांवच्या जात्रोत्सवाक खूबच मजा येता. पॅरेग्राफ. उतारो आसा आनी तेच्या वयर प्रश्न दिला, तेचे जाप सोदपाचे ह्या उतारान. तर सकयल दिल्लो उतारो वाचून ताचे सकयल दिल्ल्या प्रश्नाचो जापो बरयात. नितळसाण आमकां भोव गरजेची. आमचे जिणेंत नितळसाणीचें खूब महत्व आसा. नितळसाण दवरिना जाल्यार आमकां तरातरांचीं दुयेंसां जातात. आमची भलायकी इबाडटा. आमची भलायकी बरी दवरपा खातीर आमी नितळसाण दवरपाक जाय. आमच्या घरा तशेंच घरा भोंवतणी सदांच नितळसाण राखपाक जाय. घरांतल्या मनशाक तशेंच आपल्या भोवतणच्या वाठारांनी रावपी लोकांक लेगीत आमी नितळसाणीचें महत्व सांगपाक जाय. घरा भायर आमी उदक सांठोवन दवरूंक जायना. घरा भोवतणी उदकाची कोंडां जावक दिवक फावना. त्या कोंडांनी जकारा जावन आमकां मलेरिया सारकेले दुयेंस जावंक येता. नितळसाण दवरल्यार आमची भलायकी बरी उरतलीच पूण आमचें मन लेगीत प्रसन्न उरतलें. पयलो प्रश्न. थोडे ह्या उतराचे उरफाटें उत्तर वयल्या उतरांत खंयचें आयलां? हांगा आयलां खूब. दुसरो प्रश्न. नितळसाण कित्याक दवरची? नितळसाण दवरची कारण आमची भलायकी इबाडटा. तिसरो प्रश्न. मन कशें प्रसन्न उरतलें अशें ह्या उतार्यांत सांगलां. जाप. नितळसाण दवरल्यार आमची भलायकी बरी उरतली आनी भलायकी बरी आसा म्हण मन प्रसन्न उरतलें. चवथो प्रश्न. घरा भोवतणी कोंडां जाल्यार कितें करचें? जाप. घरा भायर कोंडां जाल्यार उदक उडोवचें. घरची भोवतण नितळ दवरची. आतां चवथो प्रश्न आसा, तितून खंयच्या विशयार 80 to 100 उत्तराचो निबंध लिवपाचो. पयलो आसा आवयची शिकवण. दुसरो हांव शेतकार उलयतां. तिसरो म्हजे यादींतलो एक दीस. चवथो म्हजो देश मान. तुमकां हो चॅनल आवडटा जाल्यार डू सबस्क्रायब, शेअर. धन्यवाद.